मुख्यमंत्र्यान केल्ले विधान चुकीचे आसा। अभ्यास करिनासतना मुख्यमंत्र्यान बोगस विधानां करची न्हय अशें गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी दुर्गादास कामतान सांगला। लोक सोरो पिवन गाडी चलयतात देखून रस्त्यार जावपी अपघातांचो आंकडो वाडला अशें विधान मुख्यमंत्र्यान केल्ले ताचे स्टॅटिस्टिक्स वेगळेच चित्र मुखार हाडटा अशें दुर्गादास कामत म्हणटा। आपल्या आंगार येतुकीच मुख्यमंत्री दुसऱ्यांचेर आपलो गुन्यांव धुकलपाचो यत्न करता अशें दुर्गादास कामत म्हणटा। मुख्यमंत्र्याचे सध्या तकली खंय धांवता हें सांगूंक शकना। आंगार येतना मागीर लोकांचेर घालप। मुख्यमंत्र्यान एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट केलो की 95% ऑफ द एक्सिडेंट जातात ते ड्रंकन ड्रायव्हिंगाचेर जातात। आमी जेन्ना विधानसभेची अनस्टार्ट क्वेश्चनां काडली जाल्यार स्टॅटिस्टीक इंटरेस्टिंग आसा। फाटल्या 2 वर्सांत जवळ जवळ 452 केसीस बुक जाल्यात, ऑफिशियल केसीस आय एम टॉकिंग अबाउट, आणि तातूंत फक्त 51 केसीस have been recommended either for suspension or cancellation of licenses. दर्या ही सगळेच 51 केसीस आर ऑफ ड्रंकन ड्रायव्हिंग। तर 95% खंय जाता ते जाता 11.20%। म्हणजे अभ्यास करतना उलोवप आनी मागीर जेन्ना एक वातावरण जाता राज्यान, रस्ते बरे नात, खड्डे पडल्यात, स्ट्रीट लायटी सारकी नात, तूं आतां खंयच्याय हायवेचेर रातची स्ट्रीट लायटी सारकी आसनात, स्ट्रे केटल मॅनस आसा, पॉटहोल्स आसा, हे सगळे फाटल्यान आड उडोवपा खातीर सरकारान स्टेटमेंट काडप की 95% एक्सिडेंट जाय ड्रंकन ड्रायव्हिंग आसा। बट स्टॅटिस्टिक्स प्रूव्स इट अदर वे। 51 only cases have been 51 licenses only have been cancelled in last 2 years, have been recommended for cancellation or suspension out of 452 cases booked, which comes to approximately 11%. So where is the question of 95%? So मुख्यमंत्र्यान म्हाका दिसता सारके अभ्यास करून ऑफिसरां कडेन बसून मागीर स्टॅटिस्टीक घेवन जनते मुखार दवरचे हो ताका एक आमचो एडवायस आसा।